कळंगुटे एका पुलिसाक मार बळयो आनी ताच्या इश्टांक धमकावपाच्या प्रकरणात म्हापशें पुलिशेन एलरिच फर्नांडीस आनी जॉविट कुतिनो हांकां अटक केल्या, जाल्यार दोग दुबावीत फरार आसात। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। बुधवारा राती कळंगूट वाठारांत 2 गटांमदीं कोफुसांव जाल्ले उपरांत कांय तरणाट्यांनी एका पुलिसाक शेप लावन काडिल्लो। कार लागपाच्या प्रकारा वयल्यान हो बोवाळ जाल्लो खंय। दोनूय कार चालकां मदीं वादावादी जावन हें प्रकरण आनीक वाडलें। स्कॉडा चलोवप्यान फोन करून आपल्या इश्टांक आपयले आनी बोलेनो कारींतल्या पुलिसाक बडयलो आनी ताच्या इश्टांक धमकी दिवन थंयच्यान पळ काडलो। ह्या प्रकरणा वयल्यान म्हापशा पुलिसांनी 4 जाणांचेर गुन्यांव नोंद करून 2 जाणांक अटक केल्या, जाल्यार 2 दुबावीत अजूनय फरार आसात। फुडलो तपास सुरू आसा। काय ना, आमी अलंकारा कडल्यान वयताले, सकयल वयताले, एक गाडी येताली वयल्यान, आमी सकयल वयताले। सो ती गाडी फास्ट येता आमी भितून काडटा ती गाडी लागतलेली आमची। सो आमी फुडें गेले आनी विचारपाक तेका कितें जालें काय म्हणून। तो फुडें ओवरटेक करतना तेका तिजी गाडी आमच्या गाडयेक लागली म्हणून आमी फुडें रावले। सो रावले आनी ते देंवलो आनी विचारलें तेका कितें जालें, फास्ट कित्याक वयता कोण इतलें विचारलें तेका। विचारना फुडें मागीर तो म्हणपाक तूं आपल्याक कोण विचार, मागीर गाडयो सवंक लागलो। मागीर तेच्या उपरांत हेणी विचारलें तुका, हेणी गाडयो सावता फाटले म्हणून पुलिसांक आपयता फाटले म्हणून तिणें म्हटलें गाडयो सवल्या परत। गाडयो सवना फुडें हेणी तेजेर काडलें थापड मारली पयलीं। तो देंवलो, तेच्या उपरांत पुलिसांक फोन मारलो, आमी रावंक ना। मागीर तेणी दिसता कोणाक तेंच्या भुरग्यांक फोन मारलो, ते 10-15 जाण येयले तेंच्या वांगडा। मागीर तेंच्या वांगडा एक तो रिपोर्टर येयलो, तो कॅमेरा घेवन तो येयलो। पयलीं व्हिडिओ काडूंक जाय, पयलीं येयले सगळे जाण तेका मारलो आनी तेच्या उपरांत मागीर व्हिडिओ काडलो तेंच्यांनी। तेच्या उपरांत मागीर मारून मागीर ते सगळे रावले, सगळे ढवळ सगळ्यांचो व्हिडिओ काडलो आमचो। गाडयेन बिडयेन सोदले, मागीर सोरो हाडलो आमच्या गाडयेन पिवंक ना आमी सोरो, लेगीत काय नासलो, कोणी हाडून दवरलो खबर ना सोरो। तेच्या उपरांत आमी थंयच्यान ते धांवले, पुलीस येता फाटले म्हणून ते धांवले थंयच्यान। तेच्या उपरांत मागीर PCR येयली आनी मागीर तेच्या उपरांत तेंच्या फाटसून गेले ते। मागीर थंयच्यान आमी सोमते मागीर पुलीस स्टेशनार येयले। पयलीं कोण मारपाक तेंच्यांनीच सुरवात, आमी रावल्ले थंय, तेंचे भुरगे येयले ते मारपाक चालू केले आमी। आनी जे खबर ना साहेब, आमचे काय नव्हतं सर, आमी वयताले घरा त्या टायमार। तुमच्या गाडयेन सोरो नासलो ना, सकाळी ड्युटी वचोंक गेलो आमी घरा वयताले तेन्ना लेट जाल्लो म्हणून। तेय वास्कोचे दिल्ले भुरगे, तेंकां वचोंक गेल्लो पयस सोडून आमी घरा वयताले। तुमकां दिसता की सोरो पिवंक ना। ओके, आनी मागीर तेच्या उपरांत ते मागीर धांवले ते भुरगे सगळे, पुलीस येता म्हणून धांवले। मागीर तेच्या उपरांत सगळे पुलीस वचून तेंकां मागीर फाटसून धरलो तेंकां। काल म्हापसा हांगासर एक असॉल्ट केस रजिस्टर जाल्ली आसा। म्हापसा कलाकुटकार नर्सिंग होम ह्या भागान काल एक PCचेर असॉल्ट केस म्हापसा पुलिसांनी रजिस्टर केली। ह्याची अपडेट अशा तरेन आसा की काल रातचे 1 ते 1.5 वरांचेर बलेनो कार आनी स्कॉडा कार हांच्या मदीं टक्कर जाली। जेन्ना ते कलाकुट नर्सिंग होमा कडेन पावले तेन्ना खंय तरी ह्या दोगा ड्रायव्हरां मदीं वाद निर्माण जालो। ह्या वादेचो खंय तरी हातापायीचेर पावले आनी ह्या वादांत जो स्कॉडा गाडयेचो ड्रायव्हर आशिल्लो तेणी आपल्या आनी साथीदारांक फोन करून आपयले। ह्या सगळ्याचेर एकामेकाचेर हातापायी जाल्ल्या कारणान म्हापसा पुलिसांनी थेट त्या जाग्याचेर भेट दिली। जेन्ना म्हापसा पुलीस थळाव्या जाग्याचेर पावले, स्कॉडा गाडयेचे ड्रायव्हर त्याच बरोबर तेजे जे वांगडी आशिल्ले तेंच्यांनी त्या जाग्या वयलो पळ काडलो। तेंकां शोधाशोध करीत, तेंचो पाठलाग करीत खंय तरी म्हापसा पुलीस बिचोले ह्या वाठारांत पावले आनी तेंच्यांनी थेट बिचोलच्या पुलिसांक कॉन्टेक्ट करून बिचोलच्या सायडीचे जे बिचोलचे स्टाफ आशिल्ले, पुलीस स्टाफ, तेंच्यांनी 3 गाडयो तेंकां सोदपा खातीर धाडली। अखेर खंय तरी 5 गाडयो ह्या स्कॉडा गाडयेक तशेंच ते वांगडी जे अक्यूज आसा तेंकां सोदपा खातीर आल्दोना उस्कय ह्या भागांत पावतकच तेंकां ट्रॅप केलें आनी जी गाडी आसा ती म्हापसा पुलीस स्टेशनान अटॅच करून 4 जाणांचेर FIR रजिस्टर करून 2 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा। त्याच नंतर त्या 2 जाणांची मेडिकल टेस्ट करून तेंकां परत पुलीस स्टेशनारूय हाडलेले आसा। ह्या सगळ्यांचेर जी दोगांय फरार आसात, जे 2 जाणां आसलेले ह्या 4 नांवां मदलीं, तेंचो सोदाशोध म्हापसा पुलीस करीत आसा।